भारतीय संस्कृतीत कितलोय बदल जालो तरी पिळगेन पिळगी चलत आयिल्ले पारंपारीक सण उत्सव तिगोवन दवरल्यात। गोंयाक परशुराम भूमी म्हणून वळखतात। आयज रामनम म्हणजेच श्रीरामाचो जल्मदीस आनी ताचेच औचित्य साधून पुराय गोंयभर श्रीराम भक्तांनी हो दीस मनयलो। फाटली 2 वर्सां रामनम कोरोनाच्या सावळेत मनोवची पडली, पूण अंदू फोंड्या वाठारांत कपिलेश्वरी रामनमी निमतान खाशेल्या कार्यावळीचे आयोजन केल्ले। पळोवया फोंड्या देवळांतली रामनम। उत्सव दर वर्सा आमी सेलिब्रेट करताले, पूण ह्या 2 वर्सां आमकां तो कोरोनाक लागून करपाक मेळनाशिल्लो, म्हणून आमी तो उत्साहान साजरो करपाचें चिंतलां। हांगा आशिल्ले सगळे भावीक भक्तगणांचें स्वागत करता। आनीक आमी जवळ जवळ 15 वर्सां जाली हो रामनवमी उत्सव राम जल्म आसता। सुवास बाबाजीचें किर्तन आमी दवरलेलें आसा। तेच्या लागीं 10:30 किर्तन सुरू जाल्लें, 12:15 रामजल्म केला, 12:15 आमी। आनीक आतां मागीर सगळ्यांक महाप्रसाद आसतलो। लोकांचो आमकां खूब प्रतिसाद मेळटा, सगळे थळावयले सगळे लोक हांगा येतात आनी आमकां ताका लागून हो प्रोग्राम हेतूंतल्यान बरे भशेन करपाक ह्यान फुडें प्रोत्साहन मेळटलें। गिमोणा वाठारांत भक्तांनी उपाट गर्दी करून रामनम व्हडा उमेदीन मनयली, जाल्यार रामनमी निमतान लोकांनी किर्तनाचो लेगीत लाव घेतलो। पळयात। आज खास हे पर्व असं आहे की आज रामनवमी आहे। त्यानिमित्त इथे सर्व भक्तजन, महाजन तथा सर्व समिती सदस्य इथे आलेले आहेत आणि आनंदाने, हर्षो आनंदाने, भक्तिभावपूर्वक इथे रामनवमीचा उत्सव इथे पार पडत आहे। आताच तुम्ही पाहता तर इथे कीर्तन चालू आहे आणि कीर्तन ऐकण्यासाठी सभामंडपात अतिशय गर्दी झालेली आहे। तरी कोरोनाचे सर्व नियम पाळून आम्ही आजचा त्योहार, हा उत्सव जो आहे तो आम्ही साजरा करीत आहोत। आणि खास एक गोष्ट अशी आहे जी सर्व भक्तांना अतिशय आनंददायी आहे की मागच्या 2 वर्षे मंदिरातील जे गर्भगृह आहे त्यातली मूर्ती भंग पावली होती। तर मागील 18 ऑक्टोबर रोजी इथे याच्या नवीन नूतन मूर्त्या आपण जे पाहतोय ते बसवलेल्या आहेत आणि त्याचं दर्शन घेण्यासाठी आज सर्व भक्तांमध्ये आमूलाग्र असा आनंद दिसत आहे। आणि त्यासाठी आम्ही संस्थेचे, देवस्थानचे सर्वांचे आभार मानतो आणि सर्व भक्तांचेही आभार मानतो, कारण सर्वांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देऊन, सहकार्य करून ह्या मूर्त्या ज्या आहेत तिथे स्थापना करण्यामध्ये सर्वांनी सहकार्य केलेलं आहे। पिळगाव नार्वे वाठारांतल्या रामाच्या देवळांतय रामनम मनयली। पळयात। जाल्यार कोटंबी श्री चंद्रेश्वर देवळात सवाशिणी बायलांनी रामाची मूर्त पाळण्यात घालून व्हडा उमेदीन रामनम मनयली। पळयात। या निमतान मडगांवा भजन आणि हेर सांस्कृतिक कार्यावळीचे आयोजन केल्ले। पळयात। अशेंच प्रत्येक वर्ष भरभराटन आनंदपूर्वकान चलता आणि मानयता सगळे लोक येतात। ज्या वेळी कोणकोणांचे ज्यो मनोकामना घेऊन येतात ते परिपूर्ण जाल्ले आसा। आमकां खूब सादृश्य मेळिल्लें आसा, हे देवळान येवन आपले मनोदय व्यक्त करतात, तेंच्या मनोकामना पूर्ण जाल्ले आसा अशी खूब आमकां उदाहरण मेळिल्लें आसा। तशेंच देव पावोनी सगळे बरें जावचें, जगाचें वातावरण बदलाव जावचें, बरें वातावरण मेळचें, सगळ्यांक आरोग्य मेळचें अशी ही देव मनोकामना आसा। देवा कडेन मागता सगळ्यांक देव बरें करूं।
आनंदीचे दीस परतून आमकां मेळून दिवन ही देव अशें देवा कडेन मागता. जाल्यार कोरगांवां कमलेश्वर देवळांत लेगीत रामनम व्हडा उमेदीन भक्ताच्या उपाट गर्देन मनयली. ह्या निमतान कीर्तन आनी हेर सांस्कृतीक कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. श्री कमलेश्वर महारुद्र पंचायतीनात दरवर्षीप्रमाणे यंदाही रामनवमीचा सण साजरा करण्यात आला. 11:15 वाजता कीर्तनाला सुरुवात होऊन 12:05 वाजता रामाचा जन्म झाला. त्यानंतर मिरवणूक काढण्यात आली. सर्व देवतांना भेट देण्यात आली आणि परत श्री कमलेश्वर पंचायत मंदिरामध्ये ती परत आली आणि सगळ्यांना प्रसाद वाटून कार्यक्रमाची सांगता झाली. संध्याकाळी काय कार्यक्रम? आज संध्याकाळी महापूजा होणार आहे श्री कमलेश्वर देवालयामध्ये. त्यानंतर 9 वाजता रात्री दशावतारी नाट्यप्रयोग होणार आहे. जाल्यार कोलवाळे वाठारांत रामनम व्हडा उमेदीन मनयली. देवळांत लोकांची उपाट गर्दी लेगीत पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात. तुम्ही दर्शन दिवपाक गेले हांगासर आशिल्ले म्हणा. आज आम्ही कोलवाळे रामाच्या देवळान रामनवमीच्या उत्सवा निमतान आयिल्ले आसा. गोंया भितर एक व्हडलो उत्सव पयलीं पासून हांगा जायत आसा. म्हजे बरोबर आमचे हांगासले स्थानीक आमदार आनी गोंय राज्याचे मंत्री निळकंठ हळदणकर आनी आमचे हांगासले सरपंच बाकी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसात. एक बरो उत्सव ह्या गोंया भितर कोलवाळे गांवांत जाता आनी त्यामुळे प्रत्येक वर्सा आमी रामाचें दर्शन घेवपाक हांगा येतात. एक मोठ्या प्रमाणात ह्या परिसरातले सगळे लोक मोठ्या संख्येन ह्या उत्सवाक हांगा उपस्थित असतात आनी कोलवाळे गांवचो सगळ्यात व्हडलो उत्सव रामनवमी उत्सव हो सदतीत परिचित आसता. म्हणजे गेली पुडवी पाडव्याच्यान सुरू जाल्लो उत्सव हो रामनवमी आनी त्या नंतर हेची सांगता हनुमान जयंती जाल्या नंतरच जाता. त्यामुळे गेले एकंदर 15-20 दीस एक बरें उत्साही वातावरण ह्या गांवा भितर आसता आनी सगळे लोक मिळून मिसळून सगळ्या जाती धर्माचे लोक मोठ्या प्रमाणात ह्या कार्यक्रमा भितर सहभागी जातात. बिगेस्ट टायमार आमच्या पूर्वजांनी जवळ पंचायत हे राम देवस्थान राम पंचायत हे स्थापन केल्लें. गोंयांत हे सगळ्यांत पयलीं रामाचें मंदिर आनी सुरवात पासून बऱ्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात रामनवमीचो उत्सव साजरो करता. म्हणजे पाडया पासून रामनवमी पर्यंत हनुमान जयंती पर्यंत हे 15 दीस ह्या गांवांत उत्सवाचे दीस आनी ह्या उत्सवाक संबंद भारतीय गोंयभरचे लोक दर्शनाक येतात. ते आख्या गोंयभर रामनाथ जाताय कामां जातात आनी हे करता आसतना एक बऱ्या पैकी भावयेचे आसा कामां जाता आनी बऱ्या पैकी अरदास जे महाराष्ट्राचे आसा बऱ्या पैकी कीर्तनां आसा. हे कीर्तनां 9 दिसां संबंद वाठारांतले पेडणे मोठ्या प्रमाणात
इम्पॉर्टंट दीस रामनवमी म्हणून आनी हो व्हडलो मंदिर आमचो आय थिंक दीस इज द बिगस्ट वन इन गोवा सो हांव आयलो हिंगा पांय पडपाक बिकॉज आय बिलीव दॅट seeking the blessings of God is very important in doing any work and what better than taking blessings of Lord Ram on the festive day of Ram Navami. So I came here and I'm glad that I got an opportunity by Barba and blessings. गोवा 365 खातीर फोंडा, कोलवाळे, मडगांव, पेडणे, पिळगांवच्यान कृष्णा नायक, संदीप तुयेकार, संदीप कामुलकार, संदीप पिळगांवकार.